आणि आतां आमी वयताय आयजूय बीन चायेक. एक्चुअली काल आमकां दिसलेलें लायट सारकी जातली आनी सगळे घरा कडेन ब्रेकफास्ट बीन कोत्तो म्हूण पडटा. काल तो एजन्सी मनीस येयलो आनी चॅक करून गेलो, सो काल जावूं ना आमगे लायट. सो आयज आमी परतून वयताय. बट आयज आमी वेलंकिनी वचनाय. तितूंक आमगे मुखारू एक हें आहा, रेस्टोरंट आहा, थंय मसाला डोसा बीन मेळटा. म्हाकाय शुअर ना, बट आमी चॅक कोत्ताय. सपोज तर थिंग मेळटा जाल्यार आमी थिंग च्या पितोली, ना जाल्यार आमी ब्रॉडवे वयतली. ब्रॉडवे खंय वयता ती खबर ना, बट आयज आमी वेलंकिनी वचपा नाय. आनी हेच आमगेलें वेदर बरो आहा सारको. आनी आयज 3 दीस जाले आमगे घरा लायट ना आनी वचून वॉल्टे कामाक गेल ना. आनी तो सेम आयज बागी घेवन येयल ना. आतां तो कितें कोत्ता तेका आपणें कितें केला आनी तोच. सो आमी थिंग वचोन येयलीं. थंय जाल्यार तें शॉपू बंद. संडे मे बी तेंगे कडेन बंद आसता. आतां आमी वयताय घरा कडेन. वॉल्टा म्हणपा लागलो ब्रॉडवे वचोन या म्हूण. सरभवनाक वयतली आनी मागीर तेशी आमी थिंग वयता. आमी आमगे रोप बीन खूब आहा धुवपाचो. फ्रायडेस आमगे रोप, बाबा रोप बीन कितलो आहा. सो ते थिंग वयता, मातशें रोप धुयता. ते हाटल्यान हें आहा न्हू, बॅकयार्ड आहा न्हू, मातशें रोपूय बीन थिंगा घालता सुकून. आनी चोयता आयचो दीस आमी मे बी थिंगा आसतली. मागीर मेळटा तुमकां. सद्या आतां आमी वयताय घरा. सो आतां आमी पावली हिंगा ब्रॉडवे. आतां आमी वयताय चायेक सरभवना. सो तेजे उपरांत आमी वयतली मामी थिंगा. सरभवना चायेक आनी ऑर्डर दिला ऑर्डर दाखयता. आनी अचय वॉल्स्ट्रान तेका पुरी भाजी केला. तेका पण चोवपा बरी दिसता. हांवें केन्ना पुरी भाजी केन्ना ट्राय केली ना. हांव मातशें ट्राय करतली तेची. त्याचो दोगांय तितून एकमेका चयताय ते. आनी तो सारको बुकेलो आहा. आनी अचय आमगे लागलो स्टार्ट. हेचंय वॉल्स्ट्रान फलोडा विथ आयस्क्रीम केला. आनी हांवें बाबा केलो शिरा आपूण घेवन खाता चोय. आनी ही वॉल्टान केला मँगो लस्सी आनी फॉमी टी आनी मसाला डोसा केलो हाय. आनी चाव चाव लिपयताच आपणाली चाव आनी मँगो लस्सी. आनी चोय ताका वॉल्स्ट्रान आपणें हें केलो. तो आपणें नाका म्हणपा लागलो. तो आपूण शीर हात म्हणपा लागलो. सो तेगे हांव मातशें खाता आनी तितून बाबा शीर काडला ते खावयता. आनी डोसा एथींग आहा वॉल्टान सारकी 4 दीस बूक केल्ल्या भाशेन असो खावपा लागलो. काबार गेलो. हांव कॅमेरा ऑन करता म्हणल्यार असोय चोय ताका कितू फास्ट कॉम्पिटिशना व्हरपा ताका. आनी चोय मसाला डोसा मागीर तुमकां मेळटा हा च्या बीन. आतां मामी थिंग पावली आनी तेंचे बरी झाड रोयली. ते सनफ्लावर चोय येता व्हडल्याचो काडली रे मातशें म्हाका. फाटल्यान चोयल्यार साम क्रेजी जावपा इश्ट येयलीं झाडां. आतां मामी थिंगा आनी चोय तेंगे गिनी पीग एक मेलो आनी एक आहा बरो जालो तो गिनी पीग. हीच आहे मामी. हाय मुडगे. हाय कशे हाय तुम्ही. आयज बिझी हा होय ती. आयज कितें तुवें मेनू ते संडे स्पेशल मेनू उत्ताय. मुगे मेनू आज फ्राय रायस चिकन फ्रेंच फ्रायज भुरग्यांक मागीर चिकन फ्राय. तुमी आयज हिंग जेवपा सावथ हॉल पाक या बिनी कडेन. आनी चल भायर दाखयता तुमकां ते येयले हा. ते भायल्यान बॅकयार्ड. हाय ली. आनी हो चोय ली 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 चोय ली तेंगेले माजर ली ली ली
पयले आमचे बरें लागीं बी न्ही ना अशें करून उडोवंक जाता म्हळ्यार अशें करून हें कोत्ता कुचू 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 चंयचंय ते झाडां आयज एक ना एक झाड चोवन वतलें ते वचूय ना जाल्यार ते रोज ते हिंग भायल्यान प्लेस उरता न्हू सो ती रोवपा मेळटा सो म्हाका मेळना न्हू चंय सांगलो न्हू ते इको जेजुकाडी जा म्हळ्यार चंय जेजुकाडीच ते येयले हेच दोनी वत्ता हांव ते येयले आनी हांवें मिंट दिलो चंय ते एक येदो व्हडलो जाल तो तेन तो व्हडलो जाल म्हण मागीर हितूर रोयल्लो आनी वन ऑफ द फेवरेट म्हणटाय तिंच मुगेली बरें दिसता हो रेड कलर हो पिंक कलर बट पान मातशें कितें डिफरंट आहाय दिसता म्हाका म्हाकाय खबर ना बट चोवपा बरें दिसता चंय ही हो ती समराकू येताय आनी वॉल्टर मातशें भायर सरलो हा तो मातशें हेजा गेलो हा सो तो येतलो तेतू म्हणल्यार मागीर मुगे रोप जातलो रोप जाल म्हणटकीर मागीर वयतलीं घरा सो चोय येताय कित्याक रोप चड आहा बाबालोय बीन आहा आनी आमगेलोय बीन आहा सो हिंगसान हांव धुवन वयतलें आनी एक भयण आहा ती मुगेली कामाक गेलो हा सो आम पावचे न्हू पयलें हें भायर सरलें दिसता आनी हो चोय वॉल्टर येयलो आनी तो बाबा बरें ओके आनी तेका आतां कितें लागलें जाल्यार रोखडें ईट येता तेका चल मातशें हेडे तेजे बरें हिंगा आनी तो पडलो आनी तेगे आतां कितें लागलें आनी हो चोय येयलो आनी हो चोय वॉल्टर येयलो ते मातशें तें काम आहलो तें हेकून आनी आतां येवन तो तेका बॉलान हेडो यो खूंय आनी तो दोगांय हेळटा हेचोय हिंग मातशें सकयल जाता न्हू ते थिंग हाटल्या न्हू अशें त्या घराको हेळटाय आनी हेचो मुको मारलो बॉल गेलो ए तो मातशें हेळा आनी गेलो वॉल्स्टर तेजे बरें आनी तो बाबा बाबा करी सो वॉल्टर भायर सरलो तेदोना हॅलिफॅक्सान गेलोलो सो तेका सांगलो हांवें ती पोर्टेबल गॅस मेळटा जाल्यार चोय म्हूण ते एटलीस्ट घराको कितें पूण अशें करून गरम करून कितें खावंक मेळटा न्हू बाबा उदक बीन तापोवपा पडटा ना थिंगसोन हिंग आमकां सावथ हॉल येवपा पडटा मामी थिंगा सो लास्ट नायट हांवें हिंगसोन गरम उदक करून वयलोलें सो तें पुज जायना एक पाटी आनी चोय फोन घेवन बसलो चोय ताका घेतलें मातशें बरें दिसता हें मुगे व्हडले भयणीगे चेडूं से हाय मारिसा सो ती मामी थिंग येयलो हाय हॉलिडे आनी आमगे मामी सामकी बिजी आहाय सा रांदपा सारकी आयज कूक ती शेफ कूक न्ही गे हय आरबी ती पयली आमगे ती पयली म्हणजे ती पयली दुबय उरताली होटलाच काम केलें ती आमगे थिंग लायट ना न्हू हो चोय सांगलो न्हू एक रुमा काडपाचो पबजी लवर चोय चोय तुमकां सांगला हांव तो केन्ना पबजी हेट जाल्यार शेअर करता म्हण बट आतां स्टील हेळना म्हळ्यार मेल बीन दिसता सो तो उलयता तेदो बीन तुमकां विडियो करून दाखयतलें ओके चोय तेका कळ्ळें चोय चोय पबजी चलता स्क्रीन दाखयता हय पबजी लवर चोय तेगे तो आनी हिंगसान गोरमी जाता आनी तो ब्लँकेट घेवन आहा मातशें बाबा न्हिदोवपा गेलें कित्याक तो आयज सकाळ फुडें 5:30 उठलोलो कित्याक फॅन बीन कांय नाहलोलो सो तेका गोरमेचें न्हीद पडनाहलो काय म्हाका खबर ना बट तो बेगीन उठलोलो आनी म्हाकाय बी थिंगा मातशें दोड लागलो कित्याक मुगेली जाग जाल्ली आनी ह्या चोय हांव उलयता कोणाक काय म्हूण चोयता ओ जिंजर
आनी असो काल आमी मामीतींग येयल्लो न्हू तेदोना थोडोसो व्हिडिओ काडलो बाबालो आनी आमी घराक वचोन काळखां कितकोन वात घेवन बसून आसलो तेवूय बीन हांवें व्हिडिओ तुमकां शेअर केला. इनफ रे ईटिंग मामा मीटिंग. सो आमी चोय मामी थिंगसोन येयली थिंगा थिंग नावली जेयली बीन थिंगा आनी बाबा तांकां दूद हांव घेवन येयलें गरम करून आनी हेच्यान आमी वाती लायन बसलो हाय काळखां. हांवें पावलँडासून गेले तेन्ना येयलेल्यो तेंगेल्यो सदांच वयता म्हणजे अशें करून कित कोसलाद म्हणटाय न्हू ना कोसलाद न्हू वाती स्टँड पूण कोसलाद म्हणटा दिसताय हय विसरलें अशें. आनी ह्यो वाती मामी गोंय गेलो न्हू ती वेलंकिनी गेलोली सो कितें कोत्ताय अशें सो तेदोन ते येवन हाडलोल्यो सो त्यो अंडे तेश्यो ओलतरीच्यो दवरलेल्यो म्हणजे केन्ना गरज पडनासलोलें न्हू वाती लायन बसपाक कित्याक सदां लायट उदो नेट केन्ना वचनासलें गोंयचे भाशेन सो केन्ना गरज पडला ना त्यो आण उलतरेच्यो दवरले आनी कितले तेंपांनी त्यो म्हाका हेचो यूज करूं मेळ्ळ्यो. कोसलाद्याक हांवें वात लायलाय हांव जे ह्यो कोसलाद्या ना बेश्टे हांवें त्यो बेश्टी बॅटरी आहाय त्यो घालताले त्यो आत्तां काडून खंय उडयले हांवें वाती लावपा जाय म्हूण आनी ते तेशे गेलो हाय रुमा कितें सोदपा आनी आतां म्हणल्यार कितकोन दीस म्हणजे कितकोन रात वयता ती नोको एकोदां गोरमियान जाता थंय आतां पूण बरें दिसता पूण गोंयचो ग्रास येता पावस बीन जोडटा तेदोना लायट वयता गोड मारता जोगल मारता तेदोना वात लायन बसताय न्हू तेशें कोन्न अशें न्हू फिलींग अशें कोन्न येयलें म्हाका लायक अशें करून वात घेवन बसतालीं. इवन स्टडी कोत्तना शिकता तेदोना लायट वयताली तेदोना आमी वात घेवन बसता तेजो बीन आसला सो एक्सपिरियन्स म्हाका लंडन येवन मेळ्ळें सो सद्या पूण वेदर बरो आहा सारको ना पावस ना गोड ना म्हणजे गिलमान नाय कांय ना बट आमगे लायट ना सो सॅड. आतां आमी वयताय न्हिदपा सद्या मातशें येवन बसलोलीं चिंत्तालीं हाल्यांचें कितें करपाचें काय म्हूण सो आनी हेचो भूत येताय भूत हो एक भूत हो दुसरो भूत आनी हो तिसरो भूत ते शिंगलेट काणयलो चोय वॉलस्टर भूत म्हणपाचें भूत येताय आनी कू हेचो येताय हो एकले येयला चोय आनी वचो येता आनी वचो येता गे कार घेवन हांव थिंग मामी थिंग ते वयता तेदोन कार घेवन गेलोलो हा मामी गेलो तूं मामी घेवन गेल्लो आनी वचो यो हाय कीप मामा इंग्रे मामाचे धर तेका हात मारिता वातेक We didn't had enough food. We don't have anything to just relax ourselves. When we get hungry, we play. Mommy say. Mommy. Light no say. मामीन फोन केला पावल काय विचारपा सो तो मामी सांगता की लायट ना म्हणिंगा सो आतां वयताय न्हिदो हाल बेगीन उठोवन जातलें म्हाका खबर ना आनी हाल मिसांनी वचपा जाय आसलें सो या कितें जातलें सो गुड नायट. आनी हेचो मामी सगळी रेडी केलें ते जायत मेनू सो ती नॉर्मली चड कोन्ना म्हणटा आमी बीन येयलाय बीन म्हणपा लागली केन्ना म्हणपा लागली सो आफ्टर लॉंग टायम म्हाका रांदपा ना कांय करपा ना मातशें टेंशन फ्री अशें सो फ्री अशें हांवें सारकें अशें कांय ना अशें पूण रोप आहा आमी गेलो
भायर सुकोंक घायला थोडो मिशना हा तो मागीर हें जालें बीन म्हणटरी मागीर आमनावतो आनी मागीर वयतलीं. आतां सद्या आमी जेवपा तयार करता आनी आमी जेवताय बी आनी मेळटा तुमकां. ओके. आनी एक म्हणल्यार आनी एक दाखोवपा वता तुमकां केन्ना टायम येता तो दाखयता म्हण आहलें बट सगळें इंट्रो केलो ताका कितको इसरतलें अशें म्हणलें आनी शेअर करुया म्हणलें. सो म्हगे फेवरेट पर्सन इन माय लायफ म्हगे लायफा म्हगे फेवरेट पर्सन असो म्हगे डॅडी. सद्या तो आमचे मदीं ना आतां. सो तो आमकां सोडून गेल्या 2 वर्सां जातलीं हिंगाच UK. सो केन्ना सांगतो तुमकां कितें जालें तें बीन सद्या. सो तीं जेल बीन जालें आमी बीन हांव जेल ना कित्याक हांवें थिंगसान सामकें पोटभोवन येयलोलें. सो आय थिंक ते वॉलस्टरान ती पुरी भाजी बीन सोडलो न्हू तेन्ना हांव ना. सो हांवें कांय हेल्लें ना आनी मामीन मातशें तें चिकन फ्राय केलो तें बरें लागलें म्हाका. सो हांवें 2 पीस आयले आनी तो म्हणटून न्हिदलो हा भायर गेलो तो आपणें पबजी घेवन खेळटा. आनी हय आयज मगे व्हिडिओ हिंगा हांव एंड कोत्ता. आयज जालो आमगेलो मामी थिंगा डे आउट संडे डे. सो तुमकां मगे हो व्हिडिओ लायक जाता जाल्यार प्लीज लायक शेअर एंड कमेंट करून सांगाय. ओके. सो टील देन टेक केअर. बाय बाय. सी यू इन माय नेक्स्ट व्हिडिओ.